कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काल राती एकाक सुमार सोंसड्याक जो ड्राय गार्बेज उडयल्लो आसा ताका परत एकदां उजो लागलो। मगदी रोखडोच फायर ब्रिगेडांक टर्नआउट जाली आनी तांणी तो कंट्रोलाक हाडलो। पूण आतां सकाळीं जेन्ना पळयलें तेन्ना ताका परतो जो स्मोक येता तो परतो भायर येवपाक लागला। म्हणजे उजो कंप्लीट वो पालवल्लो ना। म्युनिसिपालिटीनी बी आपल्याले पायपांतल्यान उदक मारपाक चालू केल्लें आसा। पूण ह्यो ज्यो घडणुको आसात ह्यो परत परत घडत रावतात आनी हाजेर एकदांचो कायमचो उपाय काडपाक म्युनिसिपालिटीक अपयश आयिल्लें आसा। मेन म्हणजे जो गार्डन वेस्ट येता जावं बाकीचें कितें वेस्ट येता तो हो वेस्ट हांगा ट्रीट जायना आनी हो बाकीच्या प्लांटाक खंय ट्रीट जायना म्हणून हे हांगा डंप करतात। सद्या म्युनिसिपालिटी कडेन 2 शेडर मशीन आसात, तातूंतल्यान ते जो गार्डन वेस्ट आसा तो बारीक करतात। पूण काही प्रमाणांनी मोठ्या प्रमाणान गार्डन वेस्ट जो आसा तो सायडीक डंप केल्लो आसा। तातूंत भितर सोण्णां आसतलीं, बाकीचे कट्टी आसतल्यो, अशे की झाडाची फानी आसतल्यो, ह्यो थंय डंप केल्ल्यो आसात आनी ताका परत परत उजो पेट्टा। ह्या वर्साकच म्हाका दिसता हो तिसरीदां तरी आसतलो उजो पेटिल्लो आसा। आनीक ताजे नंतर प्रत्येक खेपे फायर ब्रिगेड येता आनी मागीर तो पालयता। पूण आज पर्यंत सोंसड्याक जो भायर गार्बेजीक खंय उजो लागतालो ताचो कारण कितें काय म्हणल्यार अजून कांय कळपाक शकलें ना। आतां हो उजो घालता काय उजो लायता हो एक विचार करपाचो प्रश्न आसा आनी हें प्रकरण थांबतलें केन्ना। म्युनिसिपालिटी हाजेर एकदांचो उपाय काडपाक यशस्वी जातली काय कितें होय प्रश्न आसा। त्याच बरोबर आनी एक प्रॉब्लम जो सोंसड्या प्लांटाचेर जाल्लो आसा तो म्हणजे हो फाटल्यान जो रस्तो आसा ताजेर जे गार्बेज घेवन हांगा ट्रक येतात तातूंतल्यान लिचड व्हांवन हें लिचड आतां सकयल पावपाची भिरांत आशिल्ली। पूण एक बरी गजाल म्हणजे कुडतरेच्या आमदाराचे नोटिसीक आयले आनी काल ताणें आपली वर्कर हाडून हांगा जे उपाय योजना करपाक जाय ताका लागून ताणें सोमतेच हांगा रस्त्यार जो व्हांवतलो ताका लागून आडावपाक लागून साक आनी बाकीचे फातर माती घालून तो एक बांद सो केल्लो आसा आनी तो आडायल्लो आसा। आतां सद्याक हें लिचड उदकाक प्रेशर मारून धुवपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। गेल्ल्या वर्साक अशेंच लिचड जें व्हांवलें आनी अचानक ते रस्त्यार आयलें आनी रस्त्यार मागीर खूब जाण पडले। ताजे नंतर तो फायर ब्रिगेडीचे मदतीन धुयलो। पूण आतां ह्या वर्सा काल जो रेजिनाल्डाच्या लक्षांक वो आयलो आनी ताणें सोमतोच उपाययोजना करपाक पयलीं हांगा ते स्टॉप केले, एक बांद सो केलो आनी ते स्टॉप केले आनी ताजे नंतर धुवपाक स्टार्ट केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मोरकाने।